लोगोंतीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, एरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितमेर तुजो वांटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. सबाब, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाची गितां गावं, कित्याक त्यो न्याय नितीन न्याय प्रमाणे जोड्टी कोत्ताय. नीती प्रमाणे करताय पोरसांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. सबाब, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताचे पांयां पडूं. सबाब, कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. बागीवन पावलून कालिश्कारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, नेमलेलो काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्त्रीक जल्मलो, सुमूर्ती खाल जल्मलो आनी सुमूर्ती खाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें घालून गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी बेगीन बेगीन वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणींत दवरलेलो बाळूक
गवळ्यांक मेळ्ळो. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गोमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत गळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस पडटूच तो आपल्या आवयचे कुसव्यांत संभोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सांत मायमोगाचो येवकार. आयज नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सभा मारिया देवा मातेची परब समोरता. हे दबाजीक परबेचो विशय आमी विंचून काडला तो म्हणल्यार वचात देवा माये भाशेन देवाच्या मुखामळाचो रूपकार जायात. मारिया आमची सोर्गींची आवय आपल्या आख्या जिवितांत देवाच्या बरेपणाची रूपकार जाली. देव काकलुतवण आनी मोगाळ तशीच मारिया आपल्या जिवितांत काकलुतवण आनी मोगाळ जाता. आपल्या वेगवेगळ्या जिविताच्या घोडितांनी मारियेन केन्नाच देवाचें बरेपण नाकारलें ना म्हूण, पूण देवाचे सगळ्या बरेपणाचो जिव रूपकार ती जावंक वावुरली. आपल्या जिविताचे यात्रेंत एक भावार्थाची नीज परगटणार जावन ती आमकां सगल्यांक एक जिवो बरवोसो जाली. पयलें वाचप लोकगंतीच्या पुस्तकांतलें. देवाच्या मुखामळाचो परजोळ सगल्यांचेर परजोळटा म्हूण सांगता आनी जीं कोण ताका मानवलेलें जिवीत जियेतात तांकां एक खेरीत भाशेन शांती फावो जाता म्हूण उगडास करता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलू आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याचें देण्या आनी आमचे भितर ताचे आसने वरवीं आमी देवाची मोगाची भुरगीं जाल्या म्हूण शिकयता. आनी शुभ वर्तमानान मारिया देवाचे मोगाचे सगळे गूट आपल्या काळजा मनान बाळगून दवरता आनी ल्हानविकायेन देवाचे मोगाचे जिवीत आपणायता म्हूण आमकां दाखोड करता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमी आमच्या जिवितांत शांती समाधान दितोली मनशां जावंक आनी केन्नाच आमच्या भावा भयणाच्या जिवितांत ओज्याचें कारण जावंक वावरुया आनी पातकांचें वोट सोडून दिवन पवित्रपणान जिवन नवे वर्साक एक निचेव करून तो आमी सांबाळुया.